बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे असो. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, काल क्रिसमस आणि आज या संभ्रमामध्ये एक मार्तिराचें फेस्त. सा स्टीफन पयलो मार्तीर, जेजू खातीर आपलो जीव दिल्लो पयलो मनीस जालो. आनी अशें ताच्या मार्तीरपणा वरवीं आमकां कितें शिकयतात जेजू? आमकां एकच सांगता, हर एकलो क्रिस्तांव जेजूचो पाटलाव करूंक आशेतलो ताका 2 फातोर सडत पडटले म्हणून. बऱ्या आंब्याच्या रुखाक फातोर सड. त्या देखून जेजू पयलेच दिसा आमकां, ताच्या जल्माच्या पयल्याच दिसा आमकां सांगता, म्हजो पाटलाव करतल्यांक कापसाचें बेड्ड या भांगार शिंगर अधिकार मेळना. भागार ताका मेळटा शिक्षा, ताका मेळटा कश्ट. कित्याक आमचें बरेंपण हें संवसार वळखना म्हणून. मोगाच्या भाव भयणो, त्या देखून आमचें मन आमी घट्ट करी जाय, दृढ आनी तीर भावार्थाची आमी जाय जाय. आनी अशें जावच्याक आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सा स्टीफनाच्या मजतीन आमी जेजू लागीं मागया. आमी अस्कत चुकल्या, आमचो भावार्थ तीर सांबाळूंक. त्या देखून बापा लागचे बोगसने मागून आमचे काळजां हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आयती करया. सांगाता मागया, हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उतर, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूळत कर, सुमिया काकूळत कर. Krista kakluk Krista kakluk Sumia kakluk Sumia kakluk Jaista Pura diva serkicaraya serpodveta Deva Bapa आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुता सुम्या देवा देवाची शिणी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र
एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दगदितल्यांक बोगसणे मागून भाग्यवन स्तिफनान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो ससनाच्या जिविताक जल्मलो. हो तसो जैते वन मोग संभ्रामून आमच्या दुस्मनांक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. स्टेफन देवाचे कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आश्चर्य आनी खुणा दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्टेफना लागीं तर्क रावले. हे सिरेनाच्या, अलेक्झांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आनी आसियेच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्टेफनाचे जाणवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जाले ना. हे आयकून नितीसभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो तांकां दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी ओडल्यान बोब घाल्यो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शाहरा भायर व्होवन व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपलीं वस्त्रां सावल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांया सरशी दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्टेफन अशें मागतलो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. तुझ्या हातान सर्वेस पुरा, म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातान सर्वेस पुरा, म्हजो आत्मो ओपून दिता. जातो मुझे कडाम म्हजो थारो, जातो मुझे कोटे मुझे भद्रते सो आसरो. वय करेन्स तो मुझे कडाम आनी मुझे कोटे. देखून तुझ्या नावा परमणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुझ्या हातान सर्वेस पुरा, म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस पुरा म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतर मोग पळय हांव संतोषान उल्हासता. कित्याक म्हजे निर्भागपण तुवें देखले. तुझ्या हातांत सर्वेस पुरा,
मुसोवत ओपून दिता तुझ्या हातान सर्वेस पुरा मुसोवत ओपून दिता Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पुराची नावी येतात आकाजय सर्वेस्पुरसु आमचो देव तो आमचो उस्वार Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वे स्पोर तुमचे सवे असो सामाते वापरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. तो ओळ जेजून 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें मनशा लागीं 17 येन चला कित्याक ते तुमकां निती सभाव अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबान मारतले म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातींच्याकी तुमी साक्षी जातल्यात तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बगार तुमच्या बापाचो प्रेरकत मनसो तुमचे उदेशी उलयतलो भाऊ भावाक आनी बापोय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्न दितले भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराटतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं आनी तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो देवाचे उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक गडीत हांवें वाचल्लें तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां रशिया कम्युनिस्ट जाल्ल्या त्या वेळार थंयसर सेक्युलरिजम खंयचेच धर्म ना मागणी नाद कितेंच ना कम्युनिजम तांचे मात्र देव ना म्हणून परगटून थंयसर स्टॅलिन उठलो आनी थंयसर ताणें व्हडलो एक आतांय कम्युनिस्ट तो चलोन आसा न्ही चायनांत रशियांत ना चड पूण चायनांत आनीकी आसा थंयसर त्या वेळार एक बॅटालियन म्हळ्यार 100 सोल्जर त्या सोल्जरां मोदें एकलो मात्र क्रिस्तांव गुपीत आपणाची क्रिस्तांव जिणी सांडिनासतना तो जियेवन आसलो अशें सदांय एक दीस वो मागणें करतना तांकां कळ्ळें वो क्रिस्तांव म्हणून तांच्या कमांडरान हाका इन्सल्ट करूंक सुरू केलें आनी सगळ्यांक सांगून हाका विविध रितींनी दोसूंक सुरू केलें आनी अशें आसता वो सोंसणीकायेन सोसून रावलो आनी एक दीस कमांडरान ताका सांगलें वोस आनी तें जीप हांगा हाड आनी सगळे हांसोंक लागले हाका कळ्ळें ना कितें करचें म्हणून वो जिपा कडेन गेलो दिंबयेर पडोन जेजू लागीं मागून ताणें जीप स्टार्ट केलें जीप स्टार्ट करन आनी कमांडरा मुखार रावयलें तें जीप कमांडरा मुखार रावल्लेंच कमांडर आनी बाकीचे 99 सोल्जर्स सगळे ताच्या मुखार दिंबयेर पडले आनी स्वारी म्हणून तांणी जेजूक स्विकार केलें कारण इतलेंच ताका आनीकी इन्सल्ट करचे पासत देव ना म्हूण दाखोवचे पासत त्या जिपाचें तांणी इंजिनींत काडलें आनी ते इंजिनांतले जीप सयत देवान आपणाच्या सेवकाक राखचे पासत तांचे मुखार हाडचें बरें केल्लें पळया मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून आयचे 11चें वाक्य आमकां अशें सांगता पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो
सांस्तीपणाचें फेस्त आमी आचरण करता अकरे पर्यंत तो तीर रावलो आमी धर्मदुतांचें कृत्यां वाचलीं तर पयलें नांव कोणाक विंसचें 7 जाणांक विंसा म्हणून सा पेद्रून सांगले वेळार आमी मागण्याक आनी देवाचें उदर परगडच्याक आपली जिणी करसूंक आशेता त्या देखून तुमी कितें करा बाकीचें काम करच्याक दियोकोणाक विंसा 7 जण दियोकोणाक विंसा म्हणटना पयलें नांव आयिल्लें सांस्तीपणाचें आनी ह्या पयल्या नांवांत ताच्या विशयांत तो नितीवंत आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो म्हणून थंयसर बरोवन आसा आनी त्या देखून लूक वांजेल आनी धर्मदुताचें कृत्यां बरयतना जेजूक आनी ताका समा सारकें करता कशें समा सारकें करता तो थंयसर पळया जेजू आनी सांस्तीपण दोगांनी व्हडली व्हडली अजापां केली आमी आयकता आयच्या वांजेलांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सांस्तीपण पवित्र आत्म्यान बरोवन मस्त अजापां केली ताणें ताच्या उपरांत दुसरें ताचे दुस्मन ताच्या जाणवये मुखार रावोंक शकले नात जेजूच्या जाणवये मुखारी रावोंक शकले नात एक एकलेच फातर सकयल घालून सिदा गेले हांगासरी तशेंच सांस्तीपणाच्या जाणवये मुखार कोणाकच रावोंक जालें ना तिसऱ्यान याजक आनी लोकांचे मतबारी मालगडे जेजू विरोध उठले स्तिफना विरोधी उठले चौथें जेजू आनी स्तिफन दोगी पवित्र आत्म्यान भरलेले म्हणून आमी आयकता लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 4 पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू अरण्याक गेलो आनी थंयसर देवसरान ताका नाडलें म्हणून आमी आयकता तर मोगाच्या भाव भयणो अशें आसतना आनी पांचवें मस्त आसा सांगूंक थोडी सांगया दोगांय जाणांक जुवेशी मारतना ताणें आपलो आत्मो बापाक ओपसून दिलो बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता म्हणून आनी आजय आमी आयकलें तशेंच सोवें दोगांयकी आपल्या दुस्मनांक तांणी बक्षिलें दोगांनी बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात नेनान म्हणून जेजून सांगलें तर स्तिफनान सांगलें बापा हें फातक तांचेर तूं घालिनाका म्हणून बक्षिलें दुस्मनांक आनी त्या देखून आयचें प्रस्तावनाचें मागणें आपुरबायेन आमी स्तिफना सारकें दुस्मनांक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हणून तें मागणें मागता अशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत थीर रावचें कशें सांस्तीपणाचे खंय कितलीं वर्सांची क्रिस्तांव जिणी थोडीच मोगाच्या भाव भयणीनो इगर्ज मतां जल्मल्ली पेंतकॉस्ताच्या दिसा आनी थोड्याच म्हयन्यांनी म्हणले बरी स्तिफनाक थंयसर मारतेर मारतना तो आलोवंक ना दृढ रावलो तो आनी फातरा बरी घट्ट रोंबुल्लो तो हालोवंक ना आपल्या भावार्थान त्या देखून हांवें मस्तपटी पळयलां आमच्या सेमिनारींत सामीर नागरारे नागपूर DSS प्रिस्ट तो बुद्धिस्ट आनी तो पाद्र्याप क्रिस्तांव जालो आनी थंयच्या तेदाळाच्या बिस्पान ताचो भावार्थ पळोवन ताका पाद्र्याप जावची मोण आसा म्हणून समजून ताका सेमिनारीक धाडलें आमच्या म्हज्या बॅच आसा तो आनी थंयसर बॉम्बे शिकतना प्रोफेसरान जावंक पुरो स्टुडंटांनी जावंक पुरो इगर्ज माते विरोध आनी जेजू विरोध कितेंय उलयल्यार तक्षण उठोवन तो धैर्यान तो प्रोफेसराक सयत सांगतलो ना हें तुवें उलोवचें सोमाना म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताका तितलें धैर्य आसलें त्या देखून फोर्टिट्यूड म्हणटात इंग्लिशान धैर्य तें कसलें धैर्य त्या मनशाक कोणा मुखार रावोंक बेना ताका एकच बे ताच्या आत्म्याचें मात्र हांवें म्हजो आत्मो होगडावन वचो म्हणलें बे मात्र दुसरें बेन्स ना असलें धैर्य स्तिफनाक आसलें आनी तेंच नवसो क्रिस्तांव जावन 10 वर्सां जाल्ली 10 वर्सां जाल्ली मात्र तो याजक जावंक सेमिनारी घेतना सामीर आनी ताचें वर्द जातना आमी गेल्ले हांव सगळ्या कुटुंबांत कोणूच क्रिस्तांव ना एकलोच क्रिस्तांव सगळ्या बुद्धिस्ट आवय बापाय भाऊ भयणीच्या समोर ताका बिस्पान वर्द दिली नागपूर आनी अशें मोगाच्या भयणो इतल्या धैर्यान तो सांगतलो तुवें उलोवचें सोमानाय म्हणून इगर्ज माते विरोध आवय विरोध उलोवंक नजो तुवें म्हणून ती आमच्या आवय आमकां सक्रामेंत दिवन ती पोसता म्हणून तो धैर्यान सांगतालो तर मोगाच्या भाव भयणो आमच्या जिवितांत आमी कित्याक धैर्य सांडलां आमी कित्याक भियेता स्वताक नितीक रावोंक पयल्यान पयलें आमी संवसारी जिवीत जियोंक आशेता आत्म्याचें जिवीत जियोंक आशेना त्या देखून सांग पावल सांगता गलातकारांक बरोवन अध्याय 5 ओळ 16
आत्म्या प्रमाणे जियेया त्या दाळा तुम्ही रक्त मासाच्या होंदवण्याक ओळख जावची नात म्हणून आत्म्या प्रमाणे जिये. पूण आत्म्या प्रमाणे जियोवंक आमचे थंय कितें जाय? प्रॅक्टीस जाय. आत्मो आमकां देवान दिला बौतिज्मा मुखांतर आनी क्रिस्मा मुखांतर. पूण आमी ते शेगून आमकां दिल्ले देवान दिल्ली देणी आमी कितें करना? प्रॅक्टीस करना. आमच्या जिवितांत दिसान दीस आमी तर प्रॅक्टीस करना तर आमकां ते बोळ आनी धैर्य कशें येवचें? प्रॅक्टीस मेक्स द पर्सन परफेक्ट म्हणटात न्ही. संपूर्णता मनशाक येवची कशी? प्रॅक्टीस करतना. त्या देखून आमी क्रिस्ती मौल्यां दिसान दीस प्रॅक्टीस केल्यार आमच्या घरांनी मागणें जावंक पुरो, बऱ्यो करण्यो जावंक पुरो, सेवा जावंक पुरो. आमी प्रॅक्टीस केल्यार आमची भुरग्यांचें जिवीत आनी आमचें जिवीत बरें जाता. आमच्या कुटुंबांनी फूट येना, आमच्या काजारांनी फूट येना. कित्याक? क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें जिवीत आमचें जावन आसता. ते दाळा दीग सोंसणीकाय आनी धैर्य दोनीय मेळटा. एक दीस सोरोप येवन थोडे फाटी जाता सगळो दीस बरो म्हजो हांवें पयलें सांगलां. एक दीस मांय कडेन झगडें जावन आसलें. हांव 7वेंत आसलो आनी झगडें जाता जाताना एक मार पडलो मांयक, मम्मीक म्हज्या बाबाचो. ते दाळा हांवें सांगलें मांयक, का जालें मांय इतलें काम केल्या उपरांत तुवें मार खावचें आनी हांगा करचें, आमी या म्हणून. ती म्हणाली ना आमी वचोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांवें देवाक भास दिल्या सुखांत अशें दुखांत पिडेंत अशें भलायकेंत हांव विश्वासी रावतलें म्हणून. तो विश्वासी रावता रावना तें ताचेर वंदवण आसा. हांवें विश्वासी रावोंक जाय म्हणाली. म्हाका तें येदोळ मुसर म्हज्या मतींत आसा. आनी मोगाच्या भाव भयणो त्या देखून आमी दिल्ली बासोवणी दुसरें जावन आसा. आमी दिल्ली बासोवणी आमच्या बौतिज्मांत सैतानाक तुमी पाठ करतात की? हय हांव पाठ करतां. कोणें म्हणलें? आवय बापयन भुरग्यांनी खंय म्हळां त्या देखून क्रिस्मू थोडी बुदवंत आयल्या मागीर दिवची. केदाळा दिवची क्रिस्मू? एक 15 वर्सां जाताना न्ही गे. ते दाळ आमी कितें म्हणटा? ती रावणी करतना गे पवित्र आत्म्याची मोर म्हणटाना कितें म्हणटात तुमी? कोणाक उडास आसा? आमेन म्हणटा न्ही गे. पळया मोगाच्या भयणो, हांव वळखून घेता. ह्या वेळार हांव वळखून घेता. हांव पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन जेजू सोल्जर जावंक ताका साक्ष दिवंक जाय पडल्यार एक सोजार कशें देशा खातीर जीव दिता तशें क्रिस्ताच्या राज्या खातीर जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणून वळखून घेता. मागीर कितें जाता? आमी धैर्य सांडून पाठ दाखोवन धांवता आमचो दुश्मन येताना. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत आमी कशें स्थिपणान जेजूचो फाटलाव केलो संपूर्णपणे तशें फाटलाव करूंक आमी धैर्य घे जाय. आनी एका सोजारा भाशेन आमी संपूर्ण प्रमाणे धैर्यान आत्मीक झुजांत वांटेली जाय. आतां आमकां सानेद्रीन साबे उजेर जावंक पुरो, जैलांत बंदेन जावंक पुरो, रायां मुखार जावंक पुरो, कोणी वरनात तरी आमचो भावार्थ अस्कत जाला. कारण इतलेंच आमी जियेना. तर मोगाच्या भाव भयणो, आज चड उलोवचें नाका. आमी संभ्रमाच्या मुडार आसा. त्या देखून आमी संभ्रम बरो करया. बरो करतना आमच्या भावार्थाचो संभ्रम करया. त्या देखून लास्ट सांगच्या पयलें तुमी इगर्ज मध्याचे दोतोनीचो बूक वाचला गी? कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च वाचला गी? तातूंत आमच्या भावार्थाची 4 मेटां आसात. 4च मेटां. पयलें मेट खंयचें? पयलो मेट जावन आसा आमचो भावार्थ. कसलो भावार्थ? सतमंतां. तुमी पळयल्यार थंयसर 12 अर्थीक आसात. त्यो 12 अर्थीक आमी बऱ्या तरान शिक जाय. दुसरें घालें भावार्थ आसल्यार पुरो गी? ना, भावार्थाचो संभ्रम. त्या देखून थंयसर दुसरें मेट जावन आसा आमकां दिल्ल्या भावार्थाचो संभ्रम. तो कसो संभ्रमता आमी? कसो संभ्रमता भावार्थाचो संभ्रम? कसो? सक्रामेंत मिसाक येवचें, मागणें करचें, काजारी जिवीत बऱ्या तरान जियोवचें. आनी अशें हो संभ्रम आमच्या जिवितांत सदांय चलता. मरता पर्यंत आमकां संतोश गावून दिवन या पिडेस्तांची मागणी दिवन मरता पर्यंत आमकां संभ्रम करूंक अवकाश आसा. आनी तिसरें मेट जावन आसा क्रिस्ती जिवीत. क्रिस्ती जिवीत खंयच्या दाटापण आसा?
तुम्ही वासी जाय इगर्ज माताची दोतोन त्या दाडा कळटा त्या देखून आमी दोतोन गे या म्हणचे भुरग्यांक कोण निदाडिनात थोडे पटी ओके मोगाच्या भाव भयणो तिसरे मेट जावन आसा क्रिस्त जिवीत उपदेश आनी 8 बागी त्या देखून आयच्यान 11ची एक बागी आसा ती हांव तुमकां सांगता ती भारी अपुरबायेची पळया मॅथ्यू चॅप्टर 5 11 to 12 म्हजे पासो तुमकां हक मान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरांची गडपां करण तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी संतोष पावा आनी उल्हास करा कित्याक सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां मेळटलो म्हणून जेजू सांगता बसयता त्या देखून आमचे विरोध गडपां करण मस्त उलोवंक आसात थंयसर एक सांगणी आसा इफ यू कॅनॉट डिफीट द पर्सन स्पॉयल हिज नेम म्हणून कोणाक तूं सोलवंक जायना तुज्यान कितें कर ताचें नांव फाड कर एकल्याक पप्पू पप्पू कर न्हू कितें केलें वय नांव फाड केलें की कारण एकच ताका सोलवंक जायना ताच्या दैरा मुखार दुसऱ्यांक रावोंक जायना दुस्मनाक तुमकां कळीत आसा कोणा विशयांत हांव सांगता म्हणून नांव काडून सांगोंक जायना निंगी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो धैर्य जाय धैर्य तें धैर्य येवचें आमी नितीवंत आसतना मात्र नितीवंतपणान जियेल्ल्याक मात्र धैर्य आसा कित्याक ताणें ताचो आत्मो मेल्यारी जीव दिल्यारी म्हजो आत्मो हांव होगडायना म्हणलो बरवसो आनी धैर्य ताका आसा आनी असलें जिवीत जियेचें त्या देखून कितें करता संवसार कितें करता नांव फाड करता क्रिस्तांवांचें त्या देखून मुवी पळया विलनाच्या गोमट्यान कालें आसा कुरीस विलन कोण गी पूण ताणें घालचें कितें कुरीस एक अश्लील डॅन्स आसा म्हणचे त्या पिक्चरांत ताणें घालचें कितें गोमट्यांत चेडवान कुरीस कित्याक नांव फाड करचें क्रिस्तांवाचें पूण आमचें तें आसचें बरेंपण आमी दिवची सेवा कोणूच दाखयना बागार आमचें नांव पाड करनंत आसात कनवर्तराच्या नांवार आमी कनवर्त करता म्हणून नांव पाड करनासात असल्या टायमार आमी धैर्यान जिये जाय आनी आमचो भावार्थ आनीक घट्ट करन आमी सांबाळी जाय त्या दाळा मात्र आंब्याचो रूख कितले फातोर मारल्यार आपल्या आंबे रूसूच दिता सोड न्हू तो पाड आंबे दिना तशें आमी क्रिस्तवांनी आमकां कितलेय फातोर मारल्यार कितलेय अकमान दगदोणी दिल्यार आमी बऱ्या तरान जिये जाय म्हणून सांस्तीपण आज आमकां सांगता तर मोगाच्या भाव भयणो आमच्या जिवितांत आमचो ध्येय एकच जाय एपिसकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 1 4 आनी 5 संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय आमकां बागेवंत आनी कातावेन जावंक विंचल्यांत त्या देखून सांस्तीपणा बरें भाशेन आमी दिसान दीस जेजूचो संपूर्ण फाटलाव करून क्रिस्ती जिवीत बरें करून जियेवन बागेवंत आनी कातावेन जावंक प्रयत्न करया आमेन. भावार्थीस मेळून संगी हाड्या काणी मोगाची बाळकाचे सो करया अर्पे सगळीची आमची दुर्बळ खावण्याच्या सारी दूर अवकार मोरी मुस्क्यारी जोडवे कायता ताची मुदकई वियोलनी विण्याद्वारी हरपिया समर्पिया जिणी जिणी आमची हरपिया समर्पिया जिणी जिणी आमची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमीक आमचे नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सरेस्पोर मानून घे. भोव मोगाळ बापा मामून शाबासोत आमच्या सोम्याक गवाय दिवच्याक बागेवस्तीपण आपलो जीव दिवंक फाटी सरलो ना विश्वासी सिसाचो मोग संभ्रमून जेजूच्या परमेत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पित ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्ट दग्धा मोदे
मोदे लेगून ताका विश्वासी रावोंक आमकां बळ दी म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुझ्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसूया. वैश्य आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद्योदर आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देखून मनशान आपले हात उगाडले. देखून देवान मनशाक आपले हात उगाडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. ससनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आमचे वयर घेतली आमची असक्तताय. अशें आमच्या विनाशी सैमाण फुंक्याक जोडलो अविनाशी मान. एक कोट हो कितलो जपांचो. सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pobi, 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 dărbara să survezi por tu. Să cali sosa băla tu ceau, voi pava. Un sărghi tu cace, un sărghi tu cace. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताकाचे. उंचगी तुकाचे, उंचगी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थासो गोट पर गोटोया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनः जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी उद्रेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवचो धोरण मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता विशेश जावन आयच्या मिसाची सर ते सवा आमी तुका समर्पिता हांव कारमुरे देवाचे मेळ संगाती भगवन जुजे तिसोपती भगवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांस्तीपणा बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वंटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदर बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 देवाचें राज आमचे थंय येवच्याक बोळ मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे बागणी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नतरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो माया मोगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
प्रार्थया. सर्गींच्या बापा धर्मदूतांनी नेमिल्लो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत स्टीफन पवित्र सभेन उर्बेन गरजेवंतांचे साखरेक लागलो. ताच्या संभ्रमाच्या समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मलेल्या तुझ्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान ह्या देण्या पासून तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भाव भयणीची सेवा साखरे करूंक उमेदीन बर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुझे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां रावो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. कशें जालें फेस्त? तुमकां सगळ्यांक एक अपुरबायेचें नतलां फेस्त आमी मागता. हॅपी फिस्ट. क्रिसमस 8 दीस आमी संभ्रमूंक आसा. त्या देखून क्रिसमस ऑक्टेव म्हणटा हांव. क्रिसमसाचो आठवडो म्हूण. त्या देखून तुमी ह्या 8 दिसांनी एकामेकाक विश करतना हॅपी क्रिसमस म्हणा. ग्रिटिंग्स ऑफ द सीजन न्ही, कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीजन न्ही. बदलाक आमकां क्रिस्तवांक क्रिसमस ऑर क्रायस्ट इज द रिजन फॉर द सीजन. सो उडास दवरया आमी. आयचे मिसेचे बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाब जॉन पिंटो वासप वाचल्यांक तशेंच कॉयरांत गायन केल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. फाल्यांच्या दिसा आमी सांजुआंव वांजेलिस्ताचें फेस्त आचरण करता. सोनवारा बाळकाचें फेस्त आनी ह्या पुणशेतांत आमी तें भक्तीपणान आनी आपुरबायेन हर एका वर्सा आचरण करता. त्या दिसा म्हणजे सोनवारा 10:30 वरार भुरग्यां खातीर विशेष मीस आनी आराधन आनी बेसांव आसा. तुमच्या भुरग्यांक बाळकांक ह्या मिसाक आपोवन हाडूंक तुमचे लागीं विनंती करता. सोनवारा 10:30 वरार. येवच्या आयतारा भाग्यवंत कुटुंबाची परब आमी संभ्रमता. येवचो मंगळार वर्साचो निमाणो मंगळार निमाणो दीस आनी त्या दिसा धन्यदेवाक अर्गां दिवन संजेच्या 7 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी 7:30 वरार मिसाचें बलिदान आसा. जानेराची 1 तारीख बुधवारा दीस आनी वर्साचो पयलो दीस मोरी देवाची माता ही परब आमी संभ्रमता. त्या दिसा 2 मिसां हांगासर आसात. पयले मीस सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेचे मीस सांजेच्या 6 वरार. नवें वर्स जेजू बाळकाच्या पांये तळा संभ्रमूंक सुरवातूंक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. असो सकड विवर भायर फ्लॅक्सान आसा. तुमी जाय तर फोटो काडून वर येता. बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त तुमकां येदोळूच आमी तिळसिल्ले प्रमाणे कळीत आसचे प्रमाणे जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमता. आनी हाका तयारी जावन 4 तारखेर वजांचो पुरशांव आमी कोर्डेल फिरगजेतावन काडटा. तो दीस सोनवार सांजेच्या 4:30 वरार वजांचो पुरशांव आसतलो. तुमी सगळ्यांनी ह्या वजाच्या पुरशांवाक सांगात दिजे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. तशेंच 5 तारखे जावन 13 तारखे म्हणसर नोवेना चलतात. नोवेना ब्रेस्तराचे भशेनच हांगासर आसतली. दिसाक 9 मिसां. पूण उडास दवरा नोवेनाचो पयलो दीस आयतार आनी त्या दिसा दोनपराच्या 1 वरा पर्यंत मात्र मिसां आसतली. त्या उपरांतली मिसां हांगासर आसची नात. कारण कितें म्हळ्यार त्या दिसा दिवसीचो युक्रिस्तीक पुरशांव आसा आनी आमी सगळ्यांनी युक्रिस्तीक जेजूक मान करूंक थंयसर वचोंक आसा. तुमी भायर वता आसतना आमच्या ब्रदर्सांनी आपुरबायेचो एक ग्रोटो गर्दनाचो गोटो तयार केल्लो आसा. म्हजें क्रिसमस खंय गे म्हूण. तुमी काल सेलेब्रेट केल्लें क्रिसमस खंय आसलें म्हणून तो गोटो पळोवन एक नियाळ तुमचेतल्याक तुमी करी येता. इशीन बाळूक जेजूच्या ग्रोट्ट्या लागीं वता आसतना ह्या वर्सा आमी मांडून हाडिल्ल्या स्टार कॉम्पिटिशनाक आयिल्लीं नेकेत्रां उमकळायल्यान. एक कडच्याकी आनी एक उत्तीम म्हणले बरी, वरियार दर्या असल म्हणले बरी. थंयसर नेकेत्रां आसात. तीं तुमी पळोवचीं आनी तें करनाडिल्ल्यांक उत्तेजन दिवचें.
ಹೊನ್ನ ವರ್ತವನು ಬೇಳಾತವನು ನಾಯಿ ನಡ್ತಾವನು इशी नेल्लेडितावनो अशें दीस दिसच्या चार चार कोनशांतावनो नेकेत रायलेले आसात तुमी तांचेर एक दिश्ट लावची आनी थंयसर ग्रोट्ट्या लागीं गर्दनाच्या गोट्या लागीं वयता आसतना एक काणिकेचो डब्बो दवरलेलो आसा आनी हातून जमो जाल्ले पयशे आमी जुबलेवाच्या वर्साक मांडून हाडच्या 2 बऱ्या कामाक उपयोग करतले एक कितें म्हळ्यार दुबळ्या कुटुंबाक एक सगळें घर बांदून दिवचें येवजन ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आनी असो बुन्यादी फातर आमी फेस्ता दीस घालतले आनी येवच्या वर्साच्या फेस्ताक आमी ताची सावी हस्तांतर करतले तशेंच जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजाक सांतीण म्हूण पासारण येवच्या वर्सा 100 वर्सां जातात आनी ह्या वर्सा 100 गरजेवंत आनी दुबळ्या भुरग्यांक तिचे नांवी स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम आसा आनी तुमी दिवची काणीक ह्या बऱ्या कामाक आमी उपयोग करतले देव बरें करूं आतां नव्याना खातीर दिंबी म्हणया बाळोक जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा समी सरतारांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो पिडा गुणकर दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फोव जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमची मागणी आमची तेसावां बाळका जेजू मुखार दवरया मागीर आमच्या कुटुंबा पासत तीर भावार्थ आमी सांबाळचे पासत कुटुंबांत शांत समाधान वस्ती जावचे पासत आनी ह्या वर्सा आमकां नवें वर्स आमी लागीं लागीं पावलें आसता पिडे शिडेतावन अणवारातावन देव राखो म्हणून आमी मागया प्रायवंतांक बरी भलायकी मतीक समाधान कुटुंबांत बरी सेवा भुरग्यांक बरें शिकप बरो फुडार मेळो म्हूण मागया काम सोदतल्यांक जोगतें काम तशेंच बरो सांगातीन बरी सांगातीन आनी बरो सांगाती आशेतल्या युवजनां पासत मागया परगांवांत वावर करतल्यां पासत मागया काजारेजीनी बरी जावचे पासत माया मोग वाडचे पासत वायटांतावन मेकळें जावन दिसान दीस पवित्रपणाची जिणी कुटुंबांत घडचे पासत आमी देवा लागीं करपा मागया ह्या हप्त्यान 12 जाणांनी पिडे शिडेतावन सुटका मेळचे पासत ते सांवांगाल्यान तांचे पासत आमी मागया सांगाता प्रार्थुया ये बगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लेलो आसता तुका पातयेन नुलो मारतल्या सकरांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं मान मरिया कृपेन बरले समी तुजे संगात आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेस देवाचो पोत मनीस जालो देवाचो पोत मनीस जालो देवाचो पोत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बाळोक जेजू लागीं मागणे ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतेचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुज्या तितलें बिरमतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या आत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी काडे आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्मा सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदां
आमेन. जेजो बळकाण केल्ल्या सर उपकारां पासत आमी ताका अर्गां दिवया. ह्या हप्त्यांत परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या पासत दोगां जाणांनी देवाक अर्गां दिल्यान तेगा जाणांनी आपणाक बसयल्लें मागल्लें मेळ्ळां म्हणून देवाक अर्गां दिल्यान दोगां जाणांनी काजारचें कार्य बऱ्या तरेन जालें तें हांव सांगिल्लें बऱ्या तरेन जालां म्हणून तांणी अर्गां दिल्यान तांच्या सांगाता आमी आमकां देवान केल्ल्या सर उपकारां पासत अर्गां दिवया आनी हे मागणें सांगाता म्हणया. हे भो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाचे इमाचे मरीपात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली दैवीक मोजत चडोवन दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. मान बगावन आशिर्वाद घेयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. बाळू जेजू नामांत तुका राव तूं आमची संगी सदां. बाळूक जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वदां. मोये खुशी तूं जल्मलो सुसे बापा तुका जालो. साधू बोळो साहूर वाडलो आमकां दैवी सांगात दिलो. बाळू जेजू नामांत तुका राव तूं आमची संगी सदां. बाळू जेजू वंदन तुका आतां आनी सदां सर्वदा. मुगाळ पुत्रा सोमे अंकवार मोरया आशिर्वाद दिव आमकां.